गोयभर क्रॉस मोडपाच्या प्रकरणाक लागून तणाव आसतना शेनवारा सकाळी पुलिशेक एका आरोपीक धरपाक येस आयला। पुलिसांनी कुडचड्यार रावपी फ्रांसिस्को परेराक धरलो। For the past more than 1 month, there have been a series of cases of desecration of religious places in Goa. We had been working on these cases in a very systematic and meticulous way, and our efforts have given us the result. We have been able to arrest one person named Francis Xavier Pereira, resident of Kocherim, aged about 54 years, who has been behind all these desecration cases. We have seized the vehicle in which he was moving. We have seized the hammer with which he used to do all this desecration. He has given a detailed confession of all the events, and he has also admitted that he has been doing this since 2003. क्रॉस मोडपी फ्रांसिस्कोक धरल्या उपरांत पुलीस ताका चौकशे खातीर ताच्या घरा घेवन गेले। थंय ताणें हे कर्म करपा खातीर वापरिल्ले वस्तू पुलिशेक दाखयले। अटक जाल्या उपरांत फ्रांसिस्को परेरा उलयला ते शॉकात करपी। कोणालो तो थंय रावता देव जाणा व्हडलो काय व्हडलो ना काडका खंय कोण मेळटा तेजे घाल बॉम्ब जेणे डिस्प्ले जाल ना हेजेर तेजेर म्हणा तस काय ना वो तो म्हणना काय ना मेळ्ळो ठाम बस आउट कितें कशें हरशींच हय अशें तूं एनमिटी काय ना म्हणजे बांदो तूं सिक्रेट आहा आनी सिक्रेटा लागून केलां तूं कांय तूं भोगना तुमकां कितें लॉस जाल्यार हांव दिलां आमकां सांगना सिक्रेट सांगता मरे तुमकां कितें लॉस जाला तें म्हाका सांगा हांव दिता मुगो बँकान पयशे तुमकां कितें लॉस जाला तें म्हाका सांगा हांव दिता मुगो बँकान पयशे तें कांय वरी करनाका तुमचो जीव गेलो ना कोणाचो म्हाका तें सांगाय जेन्ना बॉम्ब घालचे तुमचो कोणाचो जीव गेला म्हाका सांगा कोणें सांगचें त्या हांव दिता तुमकां सगळें कांय वरी करनाका। फ्रांसिस्कोचो बॅकग्राऊंड क्रिमिनल अटेम्प्ट टू मर्डर केसीत तो जेलीत आशिल्लो। He was convicted in an attempt to murder case in 2000, and he served 3 years in jail, and from after his release he has been doing it, this kind of desecration all over Goa. At present he is being interrogated in how many cases he is involved. घडणुकेची माहिती मेळटाच मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार टीसीपी मिनिस्टर विजय सरदेसाय कुडचडे पोलीस स्टेशनार पावले। Police धरला let police complete the investigation detailing, but it appears that he is involved in lot of breaking of crosses, sculptures, tushi statues for last 10-15 years. Many of the unsolved crimes of this nature appears to be his doing. भाई अंकित स्पेशल कितें आसा तुमगे रिवॉर्ड हांगा पुलिसांक कितें 5 वर्सां हे इश्यू चालू आसा Police had a briefing yesterday, and I was very confident that they are on the right track. They are what we call it as slowly come to closer circle. Are there more persons involved in this, or is this the only one? No, I can't say anything, but as of now, he is the culprit. Whether there is someone supporting him, The mastermind आणि कोण आसा the police after completion of the investigation they will to find. ताजो क्लेम हा की ते प्रत्येक क्रॉस किंवा तुळशीत किंवा पुतळ्यान टोमान सोल्स आसता ही इज रिलीजिंग तो सारको क्लियर सांगता ते कित्याक केलें कशा खातीर केलें आनी कसो ताजी मोडस ऑपरेंडी आशिल्ली सगळें आमी आयकलें आयज क्लियर दिसता इवन पॉलिटिकल ताजे जे व्यूज कितें आसले आतां इन्वेस्टिगेशन चालू आहा म्हण हांवें सगळें उलोवप सारकें पूण आमी तेजें हांवें आनी मुख्यमंत्र्यान आयकल्लें निलेश काब्रालाचे बर्थडे दिसा फुडें ग्रेव्स डिसेंब्रेट केल्यो कित्याक केल्यो त्यो पसून ताका कारण आहा
पुलीस करोना 2 दीस पयलीं निलेश काब्राल तांच्या फॅमिली मेंबराकूच आधार केल्लो इतलें सगळें करून ताणें ताजे दिसा सो एक बेसिकली अनसाउंड मायंड बट वर्किंग टू अ प्लेन. So there is a concept in English called method behind madness. This is madness. There was a method behind the madness. गोंयच्या लोकांकूय परबी दिवपाक जाय की पासियेंसान खंयच उगडून भायर रस्त्यार आयले हे दीस इट सेल्फ शूड बी अ ग्रेट थिंग. पीपल हॅव टू बी कॉन्ग्रॅच्युलेटेड फॉर दिस मेंटेनिंग दॅट पेशन्स. दक्षिण गोंयांत धर्मीक चिन्हांची मोडतोड करपाची एक सिरीजच चलिल्ली. पुलिसां खातीर हे केशींतल्या आरोपींक धरप ही मोठी चॅलेंज जाल्ली. पुलिसांनी केल्ल्या कामगिरीचेर आमदार निलेश काब्राल खोशी. I would like to congratulate the entire police team for doing a proper investigation, and a special mention to the local constables Avinash, Mayam PI, Ravi Desai. I will recommend them for some sort of effort. And personally, I am giving, I don't know what they will do, but I am giving 50,000 rupees from my personal side as a reward for the investigation team. And when they were doing investigation, the constable found this paper cutting, took it along with him, and तेणे एक application दिल्ले केन्ना तरी फाटी police station. So that handwriting tallied, and that is how he became very suspicious. And then they monitored him for last 3 days. His vehicle monitoring was there, his mobile was tracked. That police story they will tell you. But it is such that it is not a scapegoat. He has been tracked. Sarko, he has been tracked with all proper policing system. You said he was AAP supporter. Is there a political angle? Do you think that there is some kind of a hand of? So I don't know. When I came to know in the morning that he was involved, the first thing at around 8 o'clock, 7:30, I went to the police station, and then I told. Now also I have told that you see the Facebook, social media is interacting, saying na to actor wrong shokna taka scapegoat getlo. So it is for the police to see. I have been also part of it and saying he find out whether there are other people involved and whether it is AAP or anybody else. That is for the police to decide. But I just expressed that he was an AAP supporter and he was very much involved in the last elections with his vehicle canvassing for AAP. So I don't know. It is for them to decide and see who is there and what is there. कुंकळेचो आमदार क्लाफासियो डायसान पुलिसांची तोखणाय केली. That we are suffering in South Goa, especially my constituency in Kukole, Kurtori, Kuchore, and Margam also, and Nome also. So the culprit was caught today at 3 o'clock. I treated Goa police. He आज उनका एक दिसाक कोण पिडापीट दितालो धर्मा वयर लोकांक पुलीस मोडून वा आनी कितें मोडून देवळाची मुट्टी मोडून हो त्रास करतालो तो मनीस शेवटीक मेवलो. आनीक एक भाशेन आमी एकवटान रावल्यार आमी कोण क्रिस्तांव आमी कॅथलीक आमी वयर सकयल जावंक ना कितले पुलीस मोडे दे आर कमींग टू फूट घालपाक आमकां सोदताय जे वी आर गोवन ऑल हिंदू क्रिश्चन मुस्लीम आर वन हियर. नुवेचो आदलो आमदार मिकी पाशेको म्हणटा आरोपीक मेंटल म्हूण सोडचो न्ही, ताची खोलायेन चवकशी करची. हो कोण फ्रांसीस पेरेर म्हणटा तो सर घरे मेंटल रिटायर्ड हेजेर चवकशी करपाक एक फाटल्यान कोण आहा हो इतले एक राती तितीन फुरीस पडपाक 4 फुरीस पडपाक एकल्या मनशाक कितको जालें पयशे पावपाचें शक्य ओ इके सगल्यो जाल्या तितल्यो हेजेर सपोर्ट काबार करपाक आहा एक फाटल्यान कोण आहा एका सारकी चवकशी करपाक आसा. आनी म्हाका दिसता जाय गोश्ट मुखार आहा ह्या सरकाराक बदनाम करपाक ह्या सरकार नांव पिडे करपाक जावं फाटल्या तरान येवपाक आनी कोणाचो आतां आतां चोवपाक आसा. कित्याक ह्यो गोश्ट्यो एक पयलेय घडलो आहाय जेन्ना दिगांबर कामत आसतना सरकार चलयता आसतना काँग्रेस ओके कोणी काही थोडी देवळां तोडलेली आनी देवळां कोण तोडूं जाय आमगे क्रिस्तांव तोडूं जायना मुसलमानांनी हिंदू सांपडवले. आनी आतां BJP सरकार चल्ला आहा गोंया भितर ಈಗ आता ह्यो गोश्टी करपाक कोण लागला कॅथलीक करता ह्या कॅथलिकाक कोण करूंक लायता ही सोद करपाक आसा पळय बरें. आतां सोल जे फुरीस आहाय ते कोण जाल्यार बेलो मनशाक पुरला जाल्यार तेका त्रास जाले की मुसलमानाक पुरले ते वापीस जाल्यार ती मुसलमान आहाय पुरलो हयता चितो कित्याक थंय तो तोडटा कित्याक हे सगळे हे करपाक हेजे फाटल्यान पळय जाल्यार कोणाचो जाल्यार आतां हांवें एक वीक पयलीं सांगलोलें हे कोण करता म्हणून
मुसलमान आनी हिंदू करता हे कॅथलिको कोण करता आनी हे पॉलिटिकल कॉर्डिनेटर ते चोड घालता हेचे सोद करपाक करता सरकार तर सिरियस आहा गोंय सरकार तर सिरियस आहा आनी गोंय सरकाराक खरें पॉयंट गेलो आहा हिका डिविजन जावपाक लागून धर्मा भितर आनी गोंयांत पीस आनी हार्मोनी बरी सायड चलतली सरकारान विशव मनोहर पारेकारान हेचे सायड मन दान धरून हेची चौकशी करपा जाल्यार केन्ना जावपाना हे अशें करून अशें चलतलें आनी गोंयचो पीस पेडे जातलो. कुडचडे पोलीस स्टेशनार वचून डीजी मुक्तेश चंदर, डीआयजी रुपिंदर कुमार, डीवायएसपी राजू रावत देसाई आणि हेर अधिकाऱ्यांनी फ्रान्सिस्को परेराची चौकशी केली. तपास अजून चालू असा. Whether there is more than one person involved or not will be revealed in investigation. It is too early to say anything right now. But he is educated person. He has been writing a lot of petitions to various authorities on various issues. He is very keen reader of newspaper, keeps very meticulous paper cuttings in his diary. फ्रान्सिस्कोन गुन्यांव कबूल केला खरो, मात क्रॉस डेसिक्रेशनात तो एकलोच असलो, ताचे कोण वांगडी आसात काय? दक्षिण गोंयांत जाल्ल्या धर्मीक चिन्हांच्या मोडतोडीत तो एकलोच आसा काय हे कर्म करपाक लावपी कोणाचो हात ताचेर आसा हे महत्वाचे प्रश्न उरतात. पुलीस चौकशी चल्ल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.